लक्षिल्ल्यानं आम्ही तयार करता ह्या दिशेन आज सकाळच्या देशात ह्या देव तेंपलांत आमी आसा समियान फाटल्या म्हयन्या केल्ले सर्व बरेपणा करगा दिवंक आनी मगळ बोबडीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता। आज म्हयन्याचो पयलो आयतार आमी संभ्रमता ते वेस्ताक लक्षिल्ल्यान तयार करच्या वखता समियान फाटल्या म्हयन्यान केल्ले सर्व बरेपणा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया। थोड्यो घडयो सक्रामेंता मुखार आमी बसया। सक्रामेंतांतल्या जेजू लागीं आमची कश्ट कंत बेजाराय उसारया। फाटल्या हप्त्यांत फाटल्या म्हयन्यांत ताणें केल्ल्या सर्व बरेपणाक अर्गां दिवया। फुडल्या म्हयन्याक ताजी कृपा ताजी सकत आमी मागया। आज लावदातो सी आयतार आमी आचरण करता आसतना पृथ्वी देवान दिल्लें वर्तें देणें ह्या पृथ्वी समोर करूंक हे पृथ्वी उरोवंक आनी हे पृथ्वी सांबाळूंक जाय अशी कृपा सकत आमकां हर एकल्या मनशाक वळाक फावो जावं दी म्हूण विशेश करून मागया। निंबेर पडून आराधन करून समियाक आराधन करून ह्या विधीर स्वागत करया। गुपीत म्हज्या देवा तुका आराधन म्हणलें गीत आमी गावया। तुझे वर्षा
अर्गां तुका सुमयान जेजू वगळप तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू वगळप तुका सुमयान जेजू आनंद तुका सुमयान जेजू हालेलुया हालेलुया अर्गां जेजू वगळप जेजू आराधन जेजू वंदन जेजू येशुवे वंदने येशुवे आराधने येशुवे स्तोत्र praise you Jesus adore you Jesus adore you Jesus praise you Jesus love you Jesus hallelujah 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 Hallelujah. praise the Lord Praise the Lord. मगर बाबडी नाम बुशया आमचो सोमी आमचे मध्ये आसा हे सोम्याक आमी भेटोवंक गायल्या सोम्याक मेळोवंक गायल्या सोम्याक आमचे अत्रेक सांगूंक गायल्या सोम्याक आमचे सगळे कश्ट संकश्ट सांगूंक गायल्या सोम्याची बेसांवां जोडूंक गायल्या सोम्याचो आशिर्वाद जोडूंक गायल्या सोम्याची समजणी गिन्यान बोध जोडूंक गायल्या प्रकृती बसोत आमच्या सोम्याक आमी अर्गां दिवंक गायल्या मात्र न्ही ह्या प्रकृती तावन ताची भरपूर बेसांवां जोडूंक आमी आयल्या प्रकृती सांबाळूंक कृपा मागूंक आयल्या मरिया मायेच्या मनाक हांगासर देवाची स्तुती करूंक आयल्या मरिया माये मुखांतर सुमयेची बेसांवां जोडूंक आयल्या मरिया मायेचो जल्माचो संभ्रम वर ते संतोशान आचरण करच्या दिशेन आयती जावंक आमी आयल्या हे सर्व बरेपणा खातीर सुमयाक आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमयान जेजो वगळप तुका सुमयान जेजो आराधन तुका सुमयान जेजो वंदन तुका सुमयान जेजो स्तुती तुका सुमयान जेजो सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता म्हज्या मोगाच्या बावडीनो आज अख्ख्या संवसारार अख्ख्या पवित्र सभेंत लावदातो सी म्हणलो आयतार आमी संभ्रमता लावदातो सी पृथ्वी देवान दिल्लें वर्तें देणें हे पृथ्वेचो मोग करूंक ही पृथ्वी सांबाळूंक ही पृथ्वी ही प्रकृती ती आमचें दायज म्हणलें समजून ताचें संरक्षण करूंक आज आमकां हेची देवस्तुती पवित्र सभा उलो दिता म्हज्या मोगाच्या बावडीनो प्रकृती नांदल्यार आमी ना आमी नांदल्यार प्रकृती आसा देखून ह्या प्रकृतीचो मोग करीस आमी खावचें खाण आमी जेवचें जेवण आमी सेवचें वारें आमी पिवचें उदक हर एक ह्या प्रकृतींतून येवचें प्रकृती मेळ्ळी जाल्यार प्रकृती कुलखिश जाली जाल्यार आमकां जिवंक साध्य ना देखून म्हज्या मोगाच्या बावडीनो एक गटी बोर सोम्याची स्तुती करया आमी सोम्याक अर्गां दिया कित्याक म्हळ्यार अख्ख्या संवसारांत सगळी सृश्टी सोम्याची स्तुती गायता पळया हर एक सृश्टी रोगचडां सोम्याची स्तुती गायतात गुडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायतात सुकणीं सांवजां सोम्याची स्तुती गायतात आनी मनशाकूड मात्र तडेपटी सोम्याची स्तुती करूंक फाटीं सरतात देखून आज तो वेळ अख्ख्या प्राणी सांगता अख्ख्या पक्षी सांगता अख्ख्या रुगसडा सांगता गुडे दोंगरा सांगता न्हंयो बांयो व्हळां सांगता सोम्याची स्तुती करया उबी रावून ताच्या मनाक हें गीत गावया ताचे फुडें देवाचें उतर कीर्तन 90:3 कितें म्हणटा सर्वेस्पोर राय वैभवान तो नेसला कितें म्हटलें तुमी देवाचें उतर तुमी उसारी जाय सकाळींच्या वडा देवाचें उतर तुमी उतारतात जाल्यार तुमचें तें आसलें सगळें बांदपाचो रोग पिडा शिडा सगळी ती पयस सरता तुटून पडतात संकळी तुटून पडतात आनी आमचे बांदपा सगळे तुटून पडतात सुडका सुडवून लाभता देवाचें उतर सकाळींच्या आदेशार आमी आमच्या तोंडान तावन तें परगट करूंक जाय कीर्तन 90:93 कितें म्हणटा सर्वेस्पोर राय वैभवान तो नेसला सर्वेस्पोर नेसला पदवेचो कमरपट्टो सर्वेस्पोर नेसला पदवेचो कमरपट्टो ताणें बांदला संवसार तुवें थीर केलाई तो किदींच हलसोना आरंभातावन तुझे सिंहासन थीर आसा ससनातावन तूं आसाय सर्वेस्परा न्हंयो उसारतात सर्वेस्परा न्हंयो आपलो आवाज उसारतात न्हंयो आपलो आवाज उबारतात
उभारतात. नयो आपलो गोरोज उबारतात. नयो आपलो गरज उभारतात. ऊस सरगार आसा तो सर्वेस पोरो. ऊंच सरकार असा तो सर्वेस्पर. उदका राशीच्या आवाजा प्रास. उदका राशीच्या आवाजा प्रास. बलिष्ठ बलिष्ठ. दर्याच्या लारा प्रास. दर्याच्या लारा प्रास. बलिष्ठ बलिष्ठ. आदेश तुझे सर्वेस्परा. आदेश तुझे सर्वे. खरेच थीर आणि दृढ. करेस स्थिर आणि दृढ. खरेच थीर आणि दृढ. करेस स्थिर आणि दृढ. पवित्रताय तुझ्या घराची. पवित्रता आहे तुझ्या घराची. सबाई सदा सर्वदा. सबाई सदा सर्वदा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तिकडून म्हणजे मगाच्या बाबडीनं संतोषान आमच्या ताळीओ पेटून सम्याची स्तुती गावया. सगळी सृष्टी सम्याची स्तुती गायता. सगळी सृष्टी सम्याची स्तुती गायता. सगळी सृष्टी सम्याची स्तुती गायता. सगळी सांगा दावा. सगळी सृष्टी सौम्याची स्तुती गायता. सगळी सृष्टी सौम्याची स्तुती गायता. सगळी सृष्टी सम्याची स्तुती गायता. सगळी सृष्टी सम्याची स्तुती गायता. सांगा दावा. सगळी सृष्टी सौम्याची स्तुती गायता. सगळी सृष्टी सौम्याची स्तुती गायता. सुखनी संजा सम्याची स्तुती गायता. सुखनी संजा सम्याची स्तुती गायता. सुखडी संसार सौम्याची स्तुती गायता. सुखडी संसार सौम्याची स्तुती गायता. गुडे डोंगर सम्याची स्तुती गायता. गुडे डोंगर सम्याची स्तुती गायता. पुढे डोंगर सौम्याची स्तुती हले बेटा, गायता. म्हटलं. पुढे डोंगर सौम्याची स्तुती गायता. रुकसडा सम्याची स्तुती गायता. रुकसडा सम्याची स्तुती गायता. रुखसडा सौम्याची स्तुती गायता. रुखसडा सौम्याची स्तुती गायता. सगळी सृष्टी सम्याची स्तुती गायता. सगळी सृष्टी सम्याची स्तुती गायता. सगळी सृष्टी सौम्याची स्तुती गायता. सगळी सृष्टी सौम्याची स्तुती गायता. एकटाई सावून सम्याची स्तुती करूया. एकटाई सावून सम्याची स्तुती करूया. एकटाई जाऊन सौम्याची स्तुती करूया. एकटाई जाऊन सौम्याची स्तुती करूया. तळियो पेटून सम्याची स्तुती करूया. तळियो पेटून सम्याची स्तुती करूया. ताळ्यो पेटून सौम्याची स्तुती करूया. ताळ्यो पेटून सौम्याची स्तुती करूया. नाचून गाऊन सम्याची स्तुती करूया. नाचून गाऊन सम्याची स्तुती करूया. नाचून गाऊन सौम्याची स्तुती करूया. नाचून गाऊन सौम्याची स्तुती करूया. सगळी सृष्टी सम्याची स्तुती करूया. सगळी सम्याची स्तुती गायता. सगळी सृष्टी सौम्याची स्तुती गायता. सगळी सृष्टी सौम्याची स्तुती गायता. स्तुती करूया सम्याची हल्लेलुया. स्तुती करूया सम्याची हल्लेलुया. स्तुती करूया सौम्याची हालेलुया. स्तुती करूया सौम्याची हालेलुया.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia. आता बार सगळे सांगत आ. Alleluia, 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 Alleluia. Hallelujah, 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 hallelujah. अर्गांचे जोगलाबचे जोरादांचे जो सगळ्या काळजामध्ये तू बवरतो देव, तो देव अब्राम असो देव, इसाक असो देव, मोइजे असो देव, सगळं मनुष्यकुळ असो देव, तो सगळं मनुष्यकुळ असो देव, सगळी पृथ्वी तुझी स्तुती गायतात, दगड गुडे डोंगर सगळी तुझी गायतात, देवदूतां सगळं ज्ञान तुझी स्तुती करतात, गुडे तुझी स्तुती करतात, सगळं सर्गीसो दळपार सगळे पृथ्वीची सगळे मंडळ तुझी स्तुती करतात. सुरेश्वरा तू बवरतो देव, तू रचणार, तू सांभाळणार, तू सगळ्या पृथ्वीसो सर्ग संसार असो दे, तुका समय तुका समरात उगला. हालेलुया, 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 हालेलुया. हाला 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 शदलल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 
Jesus, Jesus, Jesus. Adore you, worship you, worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ergan tukar semian Yesu. Ulap tukar semian Yesu. Aradan tukar semian Yesu. Kusyam. Praise the Lord. Praise the Lord. मगर बाबडीनो आमचो सुमी आमच्या मध्ये आसा. पृथ्वी ताणें आमच्या हातान दिल्लें वर्तें देणें थोडे पोटी आमी येणे तेणें वसुली आयकलां. थोडे पोटी कॅमिकल फॅक्टरींत विकाळ वारें भायर सरून मुस्त जण मेळ्ळे आसात न्ही गे भोपालांत आनी मुस्तू इंडस्ट्रियल एरियांत गुजरातांत आनी उतर मुस्त राज्यांनी देशांनी घडटा. भिरंकूळ विकाळ गॅस भायर सरून जायते जण भस्म जाल्ले आसात न्ही गे. एमआरपीएल तसले मस्त रिफायनरी कंपनी तावन असले विकाळ गॅस उज्याचे गॅस भायर येवन जायते मेल्ले आसा. म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो मनशा कुळान थोडे पोटी पृथ्वी आपल्या स्वार्थाक गळशिल्या. व्हडली व्हडली फॅक्टरी व्हडली व्हडली कारखाने करना ताचें उदक न्हंयक सोडून न्हंयचें उदक मेळ्ळें जावन तेंपी येयल्लें उदक जायते जावन अस्वस्थ जावन मरण पावलेले आसात. तांकां तांच्या फायद्याचो फॅक्टरी करून तांचे सगळे मेळे भायर मार्गा रस्त्यार सोडून जायते सण त्या गलिसायांत रावन पिडेंत उळवळून आसले आसात. आपल्या स्वार्थाक लागून बरो सागो सगळो विकून देसवाट करन सगळी कृशीची भुमी सगळी कमर्शियल करून रेसिडेन्शियल करून सगळी विद्वाळी केल्ली आसा. आपल्या स्वार्था खातीर आमच्या भुमींतले सगळे माथी माथोरू आनी कितें दिरवें सगळें तें कोंडून पयशिल्ल्या राष्ट्रांक विकून आपणे दूड केल्लो आसा आनी आपल्या प्रकृतीचो नाश केल्लो आसा. असले जायते दखले आसून जैलाक गेल्ले मस्त व्यक्ती आसात. म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो म्हज्या घरांत म्हज्या परिसरांत हांवें प्रकृती कितलो मान दिला प्रकृतीचो कितलो मोग केला. हेणे तेणें प्लास्टिकां उडोवन हेणे तेणें बाटल्यो उडोवन हेणे तेणें बाटल्यांची रास केलें. बिचार गेल्ल्या वेळार केल्लें खाण केल्लें उरलेलें प्लास्टीक उरलेली बाटली थंयसर बऱ्या जाग्यार घालूंक जाय गेल्ले घालनासतना हेणे तेणें उडोवन हांवें प्रकृतीची दर्याची केस्त केल्या. उडास काडया आमी आमच्या घरांनी पंचायतीचे म्युनिसिपालिटीचे कचरो व्हरूंक येतात थंगतात ड्रायिंग गडदोरीचे वेट्टींग गडदोरीचे साकर दिया म्हणटात. पूण आमी कितें करता थोडे फावटी वट्ट बरसून दिता. तूं व्हरा आमी सांबाळ दिता आमी टॅक्स भरता तुका सांबाळ दिता. म्हणजे मगाच्या भाव भयणीनो सांबाळाची टॅक्साची गजाल न्ही थंयसर. ती कुसुल्ल्या मेळ्यांतलें ड्रायिंग गड करची तेय मनीसच ते आमचे बरेच आमी जेवल्ल्यान जेवण ते जेवतात आमी सेवल्यांत वारें ते सेवतात आमी पिल्ल्यांत उदक ते पियेतात. असल्या मनशाक गौरव दिवंक जाय. आनी ते कितें करतात ते मेळ्ळें सगळें व्हरून उडयतात. प्रकृती पाड जाता म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो. देखून आमी आमच्या प्रकृतीचो सांबाळ करूंक आसा. प्लास्टीक विंगड ड्राय विंगड मेळे विंगड
वेटविंगड करणं सहकार दिवंक आसा. आमी कितले अपराधी सोम्या मुखार, आमी कितले अपराधी प्रकृती मुखार म्हणलें आमी समजूंक जाय. प्रकृती देवान दिल्लें वर्तें देणें तें आमी सांबाळूंक ना, ताचे मुखांत आज जायतो फायदो आमी जोडलेलो आसा. प्रकृती तशीच आसा, जागो तसोच आसा न्ही गे. हां, तो जागो तसोच आसा, पूण तो जागो एकल्याच्या नांवार, तो एकल्याच्या नांवार, एकल्याच्या नांवार, एकल्याच्या नांवार तो विकून पयशे मात्र मनशांनी केले, पयशे मात सरकारान केले, रिजिस्ट्रेशन फीज आनी बरोबर स्टॅम्प ड्युटी भरून. जागो मात तसोच आसा, जाग्याक कोणी मोल बांदूंक जायना. म्हणजे मगाचे बाबडीनो पृथ्वीच्या नांवान पृथ्वीची देसवाट करणं. आज पृथ्वी भोंव मारता देवा मुखार, म्हजी विधवावळी करतात. हे संदर्भात म्हजे मोगाचे बाबडीनो एक घडी दोळे धांपया. प्रकृतीक हांवें कितलो उपकार केला, प्रकृती हांवें कितली सांबाळल्या, प्रकृतीक हांवें कितलें मान दिलां, प्रकृती सांबाळच्या दिशेन कितलें वावुरलां. दोळे धांपा, दोळे धांपा, क्लोज यू आयज. भुरगीं येतात बसतात, भुरग्यांक पळयचें म्हणना, हांगा पळया. मोगाचे बाबडीनो तुमच्या हात अध्याचें दवरा, पश्चात्ताप व्हा. आमकां हर एकल्यांक एक जागो जाय म्हणटा आमी, आस्त जाय म्हणटा. आमकां हर एकल्यांक रावंक घर जाय, वातावरण जाय म्हणटा आमी. पूण तें वातावरण बरें जायचें जाल्यार म्हजो सहकार हो गरजेचो. सहकार पृथ्वीक दिनातले खातीर पश्चात्ताप पावया. हांव म्हणटा ताचे उपरांत तुमी म्हणा, काकुळत मोचीक सुमिया, काकुळत मोचीक सुमिया, काकुळत मोचीक सुमिया. सांगाता काकुळत मोचीक सुमिया, म्हजी काकुळत कर देवा. काकुळत मोचीक सुमिया, काकुळत मोचीक सुमिया. सुमिया जेजू, तुझे उतर आमी आयकूंक ना, तुझे उतरां मान दिवं ना. तुवें दिल्ली ती प्रकृती आमी बऱ्यान सांबाळूं ना. ते प्रकृतीचो देसवाड केला, ताका अकमान केला, ताच्यातून फायदो जोडला, पूण ताका फाटी आमी दिवना. आमी ऋणकारी जाल्या सोम्या. हे मुखांतर तुका आनी पृथ्वीक दूख दिल्या. पश्चात्तापान भोगसणे मगर म्हणटा, काकुळत मोचीक सुमिया, काकुळत मोचीक सुमिया, काकुळत मोचीक सुमिया. सांगाता काकुळत मोचीक सुमिया, काकुळत मोचीक सुमिया, काकुळत मोचीक सुमिया. म्हज्या स्वार्थ खातीर सुमिया प्रकृतीचो दुरुपयोग हांवें केला. म्हज्या स्वार्थ खातीर बऱ्यांतली बरी प्रकृती नाश केल्या, गुडे नाश केल्यात, दोंगर नाश केल्यात, कृषी जावचे जागे सगळे पडील पडर्शन जाल्यात. कृषी करचे जागे ते कन्वर्शन करणं जायत्या मोला विकून त्या पृथ्वीची देसवाट केली आसा. सुमी हे संदर्भात पश्चात्ताप पावता, भगसणे मगन म्हणटा आनी खाकपोळत खर पृथ्वी, दया दाखय पृथ्वी. तुवें दिल्ल्या त्या खाणा वरवीं, तुवें दिल्ल्या त्या उदका वरवीं, तुवें दिल्ल्या त्या वाऱ्या वरवीं आमी जिवन आसां. ह्या संदर्भात तुका आमी अपमान केला, द्रोह केला. पश्चात्तापून भगसणे मगन म्हणटा, काकुळत मोचीक सुमिया, 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 काकुळत मोचीक सुमिया. Ergan tuka sumiyan Jesu, Oglap tuka sumiyan Jesu, Aradan tuka sumiyan Jesu. Ogal bapani namso sumiyam chumodyan asa. Patla महिन्यात ताणे गेले सर बरेपण आगामी ergan दिव्या. पडल्या गोष्ट महिन्यात ताणे आमकां सांबाळला, राखला. जरी तो पावस वासुलो जाल्यार वारें वादळ आसलें जाल्यार ताणें आमकां सांबाळला. त्या पासून ताका आमी ergan दिव्या. ह्या
फाटल्या म्हयन्यांत आमच्या भुरग्यां बाळांक इवजनाक आनी समेस्त आमच्या वडिलांक पिडेस्तां प्रायवंतां सगळ्यां राखलां सांबाळलां बेसांवांनी भरलां जाणवाय गिन्यांचेर काय सगळें दिलां दिसपडतो ग्रास दिला बऱ्यांतलें बरें जेवण दिलां बऱ्यांतलें बरें आमकां खाण पिवन दिलां बऱ्यांतलें बरें वारें दिलां बऱ्यांतलें बरें हवो दिलां हे सगळें बरेंपणां असो देवाक आमी अर्गां दिया ह्या वर्सा बरो पावस देवान आमकां हो केला मस्त वर्सां उपरांत असलो पावस देवान आमकां दिला देव काकुळदार जाला प्रत्येचे वयर आनी काकुळदार जावं ती म्हूण मागया फुडलो म्हयनो सप्टेंबर म्हयनो सोम्याच्या पांयां तळ्या समर्पिया हो म्हयनो देवान दिल्लो म्हयनो तो हो म्हयनो खंडीत आमकां आशिर्वाद असो जातलो कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या म्हयन्यांत विशेश करून ह्या म्हयन्यांत आमी प्रकृतीक मान करता प्रकृतीक मान दिता कित्याक म्हळ्यार जायतीं फेस्तां ह्या दिसांनी आचरण करता जावं बरो हिंदुवांची आमची आनी सगळीं प्रकृतीचें बेळें जावं ओणम फेस्त जावं दी आनी आमचें चवथी फेस्त जावं दी आनी आमचें हेमंती फेस्त जावं दी आनी जायतीं फेस्तां सांगात मेळोवन प्रकृतीक देवाक अर्गां दिता प्रकृती बसत देवाक अर्गां दिता आनी देवाची काकूळ करपा मागता नवें जेवता आनी प्रकृती बसत देवाक दिन वाचता ह्या संदर्भात ह्या सगळ्या प्रकृती बसत आमी मागया विशेष करून मागया म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीन हरी एक आमच्या पिडेस्त भाव भयणी बसत जे इरादे दवरून तुमी हें नवें करतात हे इरादे दवरून तुमी दिसपडते नव्यान घेतात सक्रामेंता मुखार तुमी आसात सगळे तुमचे समर्पण करा प्रती तुमच्या माथ्याच्या केसांतून पांयाच्या नक्षे पर्यंत सगळी तुमची कूड सोम्या समर्पिया फुडें जेस्कत काय आसा थोड्यांक एलर्जी आसा तकली बडबड आसा मायग्रेन आसा पेंगटान दूख आसा पाटेच्या कण्यान दूख आसा दोळ्यांची दिसटुणी आसा कान सम आयकनात तशेंच जिरवणेचे समस्या आसात गॅस्ट्रिकाची पिडा आसा युट्रसाचे समस्या आसात हेवी ब्लिडींग आसा आनी तशेंच जायते जाणांक डायबेटीक आसा हाय डायबेटीक आसा BP आसा कोलेस्ट्रॉल आसा तशेंच काळजाची पिडा आसा अस्थमा आसा थोड्यांक तंबुबांची पिडा आसा थोड्यांक जॉन्डीस आसा थोड्यांक हांगासर जायती पिडा मरेकार पिडा आसा कॅन्सराची पिडा आसा किडनीचे समस्या आसात आनी अशें जायते पिडेन उळवळटले जायते जाण हांगासर आसात प्रती मोतयेचे पिडेन कश्टतले भाव भयणी जस्ती जायते जाण आसा रातीची न्हीद पडना कवजिनी आसा भिरांत आसा आक्कांत आसा असले परिगतीन उळवळटलीं भुरगीं आसा सगळीं भुरग्यांना वडिलांन तुमी सगळीं दोळे दंपा सोम्या तुमचें समर्पण करा तुमचें उण कितें आसा तुमचें अस्कत कितें आसा तुमकां कितें गरजेचें भलायकेची गरज आसा सोम्या सांगा सोम्या म्हाका आपणांनी गुण कर सोम्या म्हाका आपणांनी गुण कर सोम्या तूं म्हाका आपणांनी हांव बरो जातलो सोम्या म्हाका तूं आपणांनी हांव गुण जातलो मागा आनी खंडी सोमी तुमकां आपडता आनी वखद गुण करता सगळें समर्पण करून आमी हें गीत गावया हें तुमचें समर्पण करा ह्या वखद गीत गायता आसतना जिणेंतले कश्टां वेळार दोळ्यांनी भरता दुकान तरी सोम्या सुख आनी दूख रचलेलो तूं आमकां आसतना सांबाळटा म्हणलें पत्तीनी आमकां आसा आमची पत्तीनी आमचो भरोस आमकां निराश करिना तळणें संपडता आमी कश्टांक संपडता नसता वळख जाता तरी तूं आसाय तुजी कुर्साची सवडी आमकां दैत दिता बोळ दिता सकत दिता देखून तुजेर बरोबर वचता सगळे आमचे मुखलो म्हयनो आमकां गोतू ना येवच्या म्हयन्यांत आनी एका म्हयन्यांत आमी आराधना करूं शकता ना गोतू ना पूण जाल्यार आज दिल्लो तूं व्हरतो दीस व्हरतें देणें म्हूण मानून घेता आमी गांथवें दिल्लो तो म्हयनो व्हरतें देणें म्हूण आमी मानून घेता सोम्या फुडें कितें आमकां कळीत ना सगळें तुज्या हातांत आसा तरी सोम्या आमी तुका आमचें समर्पण करता सगळी म्हजी मुखली वाट सगळी म्हजी मुखली मेटां सगळें म्हजें मुखलो वावर सगळो म्हजो दिसपडतो ग्रास हांवें करची हरी एक कामां हे म्हयन्यांतली सगळीं तुका समर्पिता तुजें उदंड दयान आनी आशिर्वादांनी बर तुज्या बेसांवांनी बर तुजी जाणवाय गिन्यान चिरुकाय सगळें दी आनी कृपे सक्तेन बर तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आमकां बर तुज्या पवित्र आत्म्याच्या फळांनी आमकां नेटय ह्या मुखांतर मुखलें म्हजी जिवीत तुज्या मानाक आनी महिमेक सदांच समर्पिल्लें जावंक कृपा फावो कर सोम्या म्हूण मागया आनी हें गीत आमी गावया जिणेंतल्या कश्टां वेळार समर्पण करा तुमचे समर्पण मगोन हे गीत तुमी गावया जिणेंतल्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी भोवत दुखांनी सूख रचलोलो तसो सांबाळता सदां सगळीं सांगता जिणेंतल्या कश्टां वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सूख रचलोलो तसो सांबाळता सदां देखून चंचल जायनाका कंगल जायनाका चंचल जायनाका कंगल जायनाका आसतलो पंथ पर्यंत
लगीन हाऊन तुझ्या. देखून भावा बहिणी चंचल जाय नका, चंचल जाय नका, कंगाल जाय नका. हस्तलो पंथ पर्या लगीन हाऊन तुझ्या. तळ्ळींत सांपडताना अंतरांतल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारखी दिशा. सगळी सांगता तळ्ळींत सांपडताना अंतरांतल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारखी दिशा. देखून भावा बहिणी चंचल जाय नका, चंचल जाय नका, कंगाल जाय नका. हस्तलो पंथ पर्या लगीन हाऊन तुझ्या. देखून भावा बहिणी चंचल जाय नका, चंचल जाय नका, कंगाल जाय नका. हस्तलो पंथ पर्या लगीन हाऊन तुझ्या. उभी राहूया. हालेलुया हालेलुया. हात उभारून सगळी सांगता हालेलुया हालेलुया. आमचा समय आमच्या मध्ये असा हालेलुया 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 हालेलुया. हात उभारून सगळे एवढा ताड्यान सांगता हालेलुया. आमचा समय आमच्या मध्ये असा, सगळा संसार सुधनी असा, सगळं पृथ्वीवर असणार बसणार सांभाळणार आमच्या मध्ये असा. या समय स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळी सांगता वडात हालेलुया 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 हालेलुया. उला मारा उला मारा. हालेलुया 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 हाले ओढल्या उला मारा. समयाची स्तुती करा. सगळ्या काळचा म्हणते आमचा समय फाटल्या महिन्यात आमका राखलेलो, फाटल्या महिन्यात आमका सांभाळलो, फाटल्या महिन्यात सणवाय दिलो, गिन्यान दिलो, चिरुकाय दिलो, बेसवानी बोललो, बोल्याकी दिलो, दिस पडतो ग्रास दिलो, बरे वारे बरे उदाक हो केलो. सुमी आमच्या मध्ये असा उकल्या महिना सगळं सुमियाच्या पायांतळ्या समर्पिया. आमचे सगळी कूड, आमचे सगळं आत्मा, आमचे कष्ट, आमचे दुःख, आमची पिडाशिडा, आमची कनबेदर आहे सगळी समाज समर्पिया. आमचे सगळे कुटुंब घराने घराने आमचे मुलगे बाळा, आमची प्रेस भाई बहिणी, प्रेस भाऊ बहिणी, भाव येतो भाई बहिणी, वर्गवान असले आमचे भाऊ बहिणी, त्यांचा दिस पडतो ग्रास, त्यांचे काम सगळे समय समर्पिया. आमची पृथ्वीचे सगळे आमची स्वात, आमचे दिस पडते वारे, आमचे उदार, आमची सामा, आमची कृषी, आमचे बेडे, आमचे सगळे समय समर्पिया. समय जेजू हे सगळे तुझे आशीर्वाद कर. तुझी गुणकाची दैवी संगती आमच्या भाऊ बहिणीच्या वर, तुझ्या बेसावानीवर प्रकृती तुझे आशीर्वाद कर. प्रकृती उरवूच्या चिरवूच्या आणि सुरक्षित संबंधित मेटा करून कृपा भाऊ करे. समय जेजू सगळे तुझ्या आशीर्वादानं बेसावाने कृपाला बाई भलाई केलं बाई. तुझी गुणकाची संगत आमच्या शिर वळे आपण जेजूनी बरी देतात. सर्व वाईट संगत बरे संगत देवसाराचे नाट्य थळणे मान मंत्र प्लीज पडा विवाद आपण गुणकरचे टच 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 हील 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 हील. हालेलुया 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 हालेलुया. येशू 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 आपण गुणकर सगळं लावे कृपा लावे बेसाव लावे आशीर्वाद लावे. प्रकृती सगळे संसाराचे सगळे संस्कृती आशीर्वाद लावे. हर 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 येशू 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 येशू. हालेलुया 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 हालेलुया. Ergan tu ka semian Jesu. Ergan tu ka semian Ulap tu ka semian Jesu. Ulap tu ka semian Jesu. Semian so आशीर्वाद घेऊन गावी अंगित ये देवडा सक्रामेंता.
प्रार्थूया. हे देवा, या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टांचो उगडास तू आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदां सामकें ते बगी सारको तुझ्या कुडीच्या निरक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देईन आमकां बुबो कर. ही पृथ्वी तुवें दिल्लें वर्तें ते देणे अधिक मोलाचे म्हूण मानून घेवन हे प्रकृतीचो मोग करूंक, प्रकृती उरोवंक आनी ताचें संरक्षण करूंक आनी ताचो निरंतर मोग आनी अभिमानान ताची सेवा करूंक जाय अशी कृपा सकल जाण वायला पळय म्हणून आमी मागता. जोची येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गींच्या तुवें केल्ल्या सर्व उपकारां अर्गा पाठोवंक आयल्या. मंदिरांत तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गींच्या तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गींच्या तुवें केल्ल्या सर्व उपकारां अर्गा पाठोवंक आयल्या. मगळ बाबणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. साद्याकाळ असो 23वा आयतार आज आमी संभ्रमतना पृथ्वेच्या
जतने खातीर मागचो जागतीक दीस लावदातो सी आमी आचरण करता. सृश्टी देवाचें वर्तें देणें आमी ताची जतन करूंक जाय म्हणलो वर्तो संदेश देवाचें उतर आमकां दिता आसतना ह्या उतराक शिवंक प्रकृतीचो मोग करूंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दे म्हणून विशेश करून ह्या संदर्भार आमी मागया. आज नवो दीस आमी आचरण करता. ह्या नव्या दिसा मरी वडिलांक विधेय जावंक आमकां आपोवणी दिता. कुटुंबांतली मरी वडिलांक विधेय जाली. आम्हा समेस्तांनी ह्या मरये बरी आमच्या वडिलांक विधेय जावंक जायची कृपा आमी ह्या विशेष करून ह्या मिसाच्या बलिदान वेळार मागया. ह्या संदर्भार अर्गां जावन मीस भेटयतात ह्या स्विपीचे सर संदे ओजनाम डे आचरण करच्या वक्ता. तशेंच कुटुंबांत तेवा दिन जाल्यार सांजे आत्मी आमी दिसता लिगोरी मिस्केत कोसेस वाडो तेवा दिन तावरो आनी रॉड्रिगस कुटुंबाच्या सरिल्ल्या आत्म्यांक मीस दिता बेनेडिक्ट रॉड्रिगस आनी कुटुंब आसूम सांवाडो. तेवा दिन आग्नेल प्रशांत फर्नांडीसाच्या आत्मी आमी दिसता अगस्टीन फर्नांडीस फातिमा वाडो. देवा दिन हिलरी कोरेच्या आत्मी आमी दिसता बेन्नी कोरे आनी कुटुंब कटील. देवा दिन मार्क मिनेजाच्या आत्म्याक मीस दिता एवलिन डिसिल्वा नित्यादर वाडो. प्रत्येक ते साव पसून मीस पडयता जॉन्सन जेनिफर रॉड्रिगस वेलंकनी वाडो. एरगासन मीस पडयता क्रास्ता कुटुंब मुंबई. जल्मा दिसाक एरगासन मीस पडयता रिविटा फर्नांडीस पंपय वाडो. ताका बगी जल्मा दीस मागता आसतना जिरेद्या पसून आमी मागया. देवा दिन दियोग आनी बेनेडिक्ट रॉड्रिगस आमी मीस दिता मेरिल एल्विटा क्रास्ता वेणूर. देवा दिन विन्संट आनी मेरी क्रास्ताच्या आत्म्या मीस दिता मेरिल आनी एविटा क्रास्ता वेणूर. तशेंच देवा दिन सायमन रॉड्रिगस आत्म्या मीस दिता सिंथिया रॉड्रिगस कार्मेल वाडो. हे सर्विरे बसोत मागया आम्हा समेस्तान बसोत मागया. जे कोणा मागतान बसिला सुगडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. अख्खे पवित्र सभे संगत मेळोन एक कुटुंब जावन हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी संगता जमल्या. आज आमी लावदातो सी आयतार संभ्रमता. आयची देवस्तुती सृश्टी देवाचें एक वर्तें देणें ताची आमी जतन करया म्हणलो संदेश दिता. पवित्र सभेन आसा केल्ल्या सृश्टेचो काळ म्हणल्यार संभ्रमा मुखांतर सृश्टी सगळी देवाचें आमकां एक वर्तें देणें म्हूण वळखूंक आनी हे खातीर देवाक अर्गां पाठोवंक तशेंच ह्या सृश्टेचो फोस आनी जतन करची जबाबदारी आमची हर एकल्याची म्हूण आमकां जागयता. अशें हे धर्तेचे आनी दुर्बळ्यांची आमी बोबायकोन नितीचे आनी मोगाचे सेवेन स्पंदन करूंक गरज आसची कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागून घेवया. मगळ बाबणीनो ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत होवते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पदकां वळखून घेवया. ही घडी बोर आमी आमच्या पदकाची दूख धरया. मगळ जेजू तुजें उतर आयकन आसतना पृथ्वेचो तिरस्कार करून तुका आमी दुखयला. पश्चातापोर बोगसाने मगन म्हणटा सोम्या काकुदका सोम्या काकुदका. सोम्या जेजू तुवें दिल्ली प्रकृती आमी बऱ्यान सांबाळूं ना आनी ह्या मुखांतर आमच्या प्रकृतीक आमी द्रोह केला. विद्रोही आमी जाल्या पश्चातापोर बोगसाने मगन म्हणटा सोम्या क्रिस्ता काकुदका. क्रिस्ता काकुदका. आमी स्वार्थी जाल्या आमच्या फायद्या खातीर आमची पृथ्वी आमी विबाडल्या. ह्या मुखांतर तुका आनी पृथ्वीक आमी मस्त दूख दिला सोम्या. पश्चातापोर बोगसाने मगन म्हणटा सोम्या काकुदका. सोम्या काकुदका. तकली बघून देवाची काकूळत आमी जोडून घेवया. सर्व पदवेदा देव आमची काकूळत करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया
करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सुमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट कर तू बापाच्या मुठ्या भोसला आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र संगती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थूया इकडे पडदोळे दांबी आमच्या घरसां खातीर आमच्या पृथ्वी खातीर आमच्या जाग्या खातीर कृषी खातीर बेड्या खातीर आमी मागया देवा आमच्या बहुमोगाळ बापा सर्व रचना पैकी प्रथम जनित क्रिस्ता थंय सर्व वस्तू तुवें अस्तित्वाक हाडल्याय तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या जीव दिवच्या उस्वासाक आमी कल्ती जावं ना तुझ्या हातांनी केल्ल्या कृत्यांची आमी मोगान जतन घेवंक आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना आमेन जणवयेच्या पुस्तकांतलें वाचप देवाची वळख नासलेली सर मनशां पिशी दिसता त्या बऱ्या वस्तू उदेशी जो आसा ताची वळख करून घेवंक ती सकली नात घडलेल्या वस्तूंक चीत दिवन घडणाराक ती वळखोंक नात उजो वारें वा जडजडीत वारें नेकेत्रां मंडळ उदकाचो लोट वा आकाशाचे दिवे ही सगळीं संवसार चलोवपी देव म्हूण ती समजली ह्या वस्तूंचे सोबयेक बोलोवन तांणी ह्यो देव म्हूण लेखल्यो जाल्यार तांचो धनी तांचे प्रास श्रेश्ठ म्हूण तांणी समजून घेवंक जाय आसलें कित्याक सोबयेच्या मूळ घडणारान त्यो रचल्ल्यो ताची पदवी आनी तांचें बळ तांकां विजमीज करूंक पावली जाल्यार त्यो केल्या तो ताचे प्रास चड पदवेदार म्हूण तांणी समजून घेवंक जाय आसलें कित्याक रचनाच्या वडपणा आनी सोबये वरवीं अनुमान करून तांच्या रचणाराक आमी वळखूंक पावता तरी ह्या मनशाचो गुण्यां व्हड न्ही कित्याक देवाक सोदतना आनी तो मेळचे खातीर अत्रेकतना ती वाट चुकून गेली जावेत ताणें केल्ल्या वस्तू मदें रावून तांचो ठाव घेतना तांचे भायले रूप पळोवन ती बोलतात कित्याक दिसत्यो वस्तू सोबीत आसात तरी तांकां गुन्यांव ना म्हूण सांगूंक जायना कित्याक संवसारचो ठाव घेवंक तांकां इतली जाणवाय आसा जाल्यार ताच्या दनयाक हाचे प्रास वेगळी सोडून काडूंक तांच्यान कित्याक जालें ना देवाचें उतर देवाचे वडोवकार संततेच्या संततेतून सांगसो आसरो सर्वेस्परा संततेच्या संततेतून सांगसो आसरो मनशां लोपाकय वसा अशें फर्मान दिव मनशांक तूं परत्यांक मातयेक
पाकी वरताय 1000 वर्सां तुझे दृष्टेन येऊन गेल्या कालच्या दिसा वारातीच्या एका पारासारखी सर्वेस्परा संततेच्या संततेतून आमचो आसरो तूं मनशाक उदकाच्या लोटा परी वोन व्हरताय ताची जिणी एक सोपान कशी सकाळींच्या आदेसाक जीव जातल्या तना परी दीस उदेतना तें जीव जावन फुलता दीस बुरतना तें बावोंक सुकता सर्वेस्परा संततेच्या संततेतून आमचो आसरो सर्वेस्परा संततेच्या संततेतून आमचो आसरो सांपावलून कोलोसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. तो सुप्रतिरूप आदर्श देवाचें प्रथम जनीत सर रचना मोदें ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वीची दिसतात ती आनी दिसनातली सर रचना सिंहासनां सामित्वां अधिकारी आनी प्रभुत्वां देवान रचली. सर रचना जावचे पयलें तो आसलो. जर सर वस्तू ताचे मरिपात अस्तित्वांत आसात. तस्सू मस्तक कुडीचें म्हणजे पवित्र सभेचें आरंभ वा पयलें फळ जिवान जाल्ल्याचें देवाची सुकुशी अशी जाली ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मरिफात समाधान स्थापीत कर भुमीच्या आनी अंतराळाच्या सर रचनांक आपणा थंय राजी करूंक घेवची म्हूण. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. जेजू देवाच्या राजाची बरी खबर गाजयत आणि लोकांमदली सरुतरांची पिडा शिडा गुण करीत आसलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. कोणाचे न्ही दोगू दुनियाची साखरी करूंक साध्य ना. कारण एकच तो एकल्याचो द्वेश करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो वा तो पयल्याक लबदतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणून लेखावरतो हुस्को तुमकां नाका. खाणाप्रास जीव वर्ती आनी न्हेसनाप्रास कूड वर्ती न्हय. पळय अंतराळाची सुकणी ती ओंपी नांत लुवी नांत वातुपी आनी पुंजाय नांत
तरी पण तुमचो सारकीचो बाप तांकां पोसता. तुम्ही तांचे प्रास कितल्यागी उत्तम नाही. तुमच्या मध्ये कोण चिंता करून आपले आवकू थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक शकत आनी नेसना विशांत तुमी कित्याक कंत करची. शेतांतली ती काट फुलां कशीं वाडटात तें पळया. ती गोळनांत ती वळीनांत, तरी पूण हांव तुमकां सांगता सलमांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवान तांतल्या एक फुला सारको नेसुलो ना. आज आसा आनी फाल्यां रान्नींत लासतात त्या शेतांतलें तण सयत जर देव हे परी नेसयता तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो नेसूंचो ना. उड्या भबरत्याच्या न्हू. देखून कितें खावचें आनी कितें पिवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी कंत करिनाकात. हें सगळें सोदचें अनभवर्त्यांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलेलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज्य आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. फाल्यांचें चिंतून कंत करिनाकात. फाल्यांची कंत फाल्यांक, आयची कंत आजीक पुरो. देवाचे उथर वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, भावानो, भयणीनो, आज जागतीक पृथ्वेचो दीस जावन लावदातो सी जावन आमी आज आचरण करता. पृथ्वेचें महत्व आनी पृथ्वेची गरज कितें म्हणून समजोवच्या दिशेन हो एक दीस आचरण करूंक जाय म्हूण पापा फ्रांसिसान उलो दिल्लो आसा. आमी सगळी प्रकृतीन जियेता. प्रकृतीन आमी एक नदर दिश्ट घाली जाल्यार सर्व रितीची सवलत्यो थंयसर आसा. गुडे आसात, दोंगर आसात, न्हंयो आसात, व्हाळां आसात, बांयो आसात, तळीं आसात, तोड आसात, फलकी आसात, सगळें आसा. सगळें आसा. ही प्रकृती सोबायाची बावली. ह्या संवसारांत 3 वंटे उदक आनी 1 वंटो ही भुंय. ह्या भुंयत देवान जायतें रान, जायते दोंगर, व्हड व्हड उंच दोंगर, माउंट एव्हरेस्ट तसले, वारें ऑक्सिजन नातले तसले दोंगर आमचे मदें आसात. देवान दिल्लें वर्तें देणें. आनी हे सगळें रूख, दोंगर, गुडे, दोंगर, रूख, झाडां, फुलां, फळां आनी न्हंयो, बांयो, व्हाळां, तळीं सगळीं मनशा कुळाक जेवच्याक ती सांगात दितात. देवान पयलें कितें रचलें? पयलें देवान उजवाड रचलो, उदक रचलें, रूख झाडां रचलीं, जिव्यां रचलीं, प्राणीयां रचलीं, पक्षी रचलीं, निमाणें मनशां रचलो. निमाणें कित्याक मनशान उपाशी पडनाय, मनशान अनाथ जायनाय, मनशान ददस्पर जायनाय. देखून मनशाक सांबाळचे खातीर येद्दी व्हडली पृथ्वी देवान रचली आनी ह्या रचनेचो मुकुट जावन मनशाक रचलो. आनी सगळी पृथ्वी देवान मनशाच्या हातान दिली. जानवराच्या हातान दिवना, मनशाच्या हातान दिली. मनशाक इल्लीशी जाणवाय दिली देवान, जाणवाय इल्लीशी समजोणी दिली. पुरा दिवंक ना देवाची. काही 100% जाणवाय देवाची मनशाक दिल्या. सगळी दिली जाल्यार येदोळ देवा कान भायर उडयता कोण ना मनीस. इल्लीशी जाणवाय दिल्या, पुरा समजोवची जाणवाय दिवंक ना. आनी ह्या जाणवायन तुवें संवसाराची प्रगती करी जाय. प्रगती करता आसतना तुज्या ताब्यान दिल्ली प्रकृती नाश करूंक नजो. प्रकृतीची अभिवृद्धी तुवें करूंक जाय म्हणलें सत आदांवकनी येवेक देवान दिल्लें वाडा आनी सडा, संवसार बरा, पृथ्वी सांबाळा. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हेच्या पयलें वाचप आमी आयकलें, जाणवायाच्या पुस्तकांत आमी आयकलें. पळया, पिसो मनीस थोडे फावटी अशें चिंता रचणार ना, रचनेचो मोग करता. रचनेचो पिसो मनीस कित्याक म्हळ्यार पळया, थोड्यांनी रुखाक पुजा करची आसा, थोड्यान मांकडाक पुजा करची आसा, थोड्यान फातराक पुजा करची आसा, थोड्यान ती हांगा. हे सगळे म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो, देवाचें उतर म्हणटा
देवाचे उतर म्हणटा ही सगळी रचना, रचनेची स्तुती, रचनेचे आराधन, रचनेची पूजा तुम्ही करूंक नजो. रचणाराची मात्र तुम्ही सेवा करूंक जाय, रचणाराची मात्र तुम्ही स्तुती करूंक जाय. पळया इस्रायल प्रजा मरुभुमींत तावन ती इस्रायलाक समकत आसतना सिनाय पर्वतार पावली. मोईचे देवा लागीं मागोंक गेलो सिनाय पर्वतार 40 दीस येवंक उतना, 40 दीस आनी रात. ह्या इस्रायलाच्या लोकांनी चिंतलें आमकां आपूण हाडलेलो, आमचो सूत्रधर आसा, आमचो मुखेली आसा, तो मरण पावला, तो गेलो, तो गेलो, नंतर ना. आनी आतां कितें जातलें? आतां इस्रायलाचो देव फडकिरो, आमकां चीट केलें, देखून हो देव आमकां नाका, हो देव आमकां नाका. देखून आमकां भांगाराचें वासरूं कर. पळया वासरूं म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो एक जानवर, देवान रचली सृश्टी. आनी एक वासरूं कर, भांगाराचें वासरूं कर, त्या वासराचें आराधन करचें, त्या वासराची पुजा करची, त्या वासराक आमी देव म्हूण मानचें. तें देवा मुखार अपराध. देव तें बिलकुल पसंद करिना. जेन्ना आमी देवाक देवाचो स्थान दिता, तेन्ना आमी आमच्या प्रकृतीचो स्थान दिता. जर तर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवा पृथ्वेक देव म्हूण सांबाळलो जाल्यार पृथ्वेची ती देसवाट जातली, देसवाट. कित्याक ह्या देवाक वाचोवच्या खातीर आमी पृथ्वेचे नाश करतले हांव न्ही वय की न्ही. थोडी संगती तुमी जाणात न्ही, थोडी संगती जाणात. देव म्हणून आमी आराधन करता, देव म्हणून पुजा करता, उपरांत आमी तें हांगा घालता, उदक पुरा पाड करता. पळया प्रकृती, पळया जर तर एक मनीस सृश्टीची पुजा करून आराधन करता जाल्यार तो सृश्टीक नाश करता. जर मनीस देव रचणार, देव सांबाळणार म्हणून ताचें आराधन करता जाल्यार पृथ्वी सांबाळटा, पृथ्वेचो मोग करता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी हें सत जाणवायाच्या पुस्तकांत आमकां आज उगडापें करता देवाचें उतर. देखून आमी रचनेची स्तुती आराधन करूं जो. रचना आमी सांबाळी जाय, रचना आमी सांबाळी जाय. जानवरां, रूख, झाडां, मनजाती सगळे आमी सांबाळी जाय. ताचो नाश करूं नजो. बगार ताका आराधन करूं नजो. ताणें ताका रचलेल्या देवाक मात्र आमी आराधन करूंक जाय. तवळ आमी सगळ्या पृथ्वेचो सांबाळ करतले हांव. देखून पळया आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें कोलोस्सेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा पळया जेजूस ह्या पृथ्वेचें मस्तक ताचे वरवीं सर वस्तू रचनेक आयल्यात. ताचे वरवीं तो आरंभ आनी अंत, तो सगळें सर्वस्व, तो ताचे तावन सर्वस्तू आयल्यात. पळया ताचे तावन सर्वस्तू रचल्यात. कित्याक तो आरंभ आनी अंत, आदी आसलेलो जो आसा आनी मुखार आसतलो तो. आनी ह्या आमच्या सोम्यान ह्या प्रकृतीचो मोग करूंक ताणें उलो दिला. प्रकृतीक हेदाळे सोम्यान नाश करूंक उत्तेजन दिल्लें ना. प्रकृतीक हेदाळे ताणें प्रकृतीक वायट मागलें ना. प्रकृतीक शांत केल्लें आसा, प्रकृती सांबाळलेली आसा. प्रकृतीन ताणें उपास केल्लो आसा, प्रकृतीन ताणें मागणें केल्लें आसा, प्रकृतीन तो दोंगरार सोडून रुपांतर जाल्लो आसा, प्रकृतीन तो जियेलो. पळया तो खंयच्याच बंगल्यांत घरांत जियोना. ताणें म्हणलें आसा कोल्यांक माटी आसा, सुकण्यांक गोंठ्यार आसात, मनशा पुता माथे देखूंक सयत सुवात ना. कित्याक सगळी पृथ्वी ताची. जंय तो वेता थंय तर ताका न्हीद पडटा, फातरार न्हीद पडटा, गुड्यार न्हीद पडटा, दोणीर न्हीद पडटा, सगळें न्हीद पडटा, घट्ट न्हीद पडटा. कित्याक सगळी पृथ्वी ताचें दायज म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी आयच्या सुवातेंत देवाचें उतर आमकां म्हणटा तुमी आज कितें गावचें, फाल्यां कितें गावचें, परवां कशें रावचें म्हणले विशीं तुमी कंत करनाकात. पळया ती सुकणी ती गोळिनांत, ती लुविनांत, ती उंबिनांत, पूण दिसपडतो ग्रास दिवन देव ताका पोसतागिना. पळया ती जानवरां, ती गोळिनांत, ती उंपिनांत वा लुविनांत, पूण दिसपडतो ग्रास दिवन देव तांकां सांबाळटागिना, सांबाळटा. पळया ती फुलां, कितलीशीं अपुरबायची फुलां फुलतात, ती नेसनांत, ती ओळिनांत, पूण तांची सबाय पळया कोणें रचलेलें तें. पळया तें गुड्या वयलें थंड पावसिल्ल्या दिसांनी बरें करून किर्लता, कितलो पस्व रंगाळ सोबाय दिता.
गिमान तें सुकता परत तें किरलता आनी कोण ताका सांबाळटा कोण ताका न्हेसयता ही सगळी देवाची सृश्टी म्हज्या मोगाचे भाव भयणीनो तर अशें आसतना तुमकां जाणवाय दिल्लो देव तुमकां प्रत्वेचो मुकुट केल्लो देव प्रत्वेश उंच उबारलेलो देव तुमकां किंच्या मापान सांबाळना जायत पूण आमी कितें करता देवान दिल्ले इल्लेशे जाणवायेन आमी आयचें चिंतिना फाल्यांचें चिंता आमी फाल्यांचें चिंता आज मनशाक मस्तू डिप्रेशन कितें आज मनशाक मस्तू टेंशन कितें आज मनशाक न्हीद पडना कित्याक तो आयचें चिंतिना फाल्यांचें चिंतचें फाल्यां कितें जाता गी परवां कितें जाता गी परवां कितें जाता गी फाल्यांची खंत फाल्याक दवर आयची खंत आजीक पळय आज कितें रांदचें आज कितें जेवचें तें पळया फाल्यां कितें रांदचें परवां कितें रांदचें खंय दवरचें खंय तुपें भरचें खंय दवरचें खंय लॉकर करचें खंय तें चिंतून गेल्यार तुमकां जायना तुका इल्लीशी पिडा आयली आं इल्लें डायबिटीज आयलें इल्लें शुगर आयलें वा कितें पिडा आयलें फाल्यां मरतो कोण ना परवां मरतो कोण ना तें जाल्यार कोण ना फाल्यांच्या विशयान चिंतें नाका फाल्यांच्या विशयान चिंतची जाल्यार तूं 4 दीस वांचो 2 दिसांनी पुक्का जातलो पळया देखून देवाचें उतर म्हणटा तुवें खंत करन कितल्या दिसान तुजें आवक सडय तुका खंत करन तुवें तुजें आवक कितल्या दिसा पोस्टपोन करीत बिलकुल सादी ना तुवें खंत करन बेजाराय करन खंत करन फाल्यांच्या विशयान चिंतून परवांच्या विशयान चिंतून 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 तुवें तुजें आवक पोस्टपोन करूंक जायना बघा प्रीपोन करताय विगीस तूं एका म्हयन्यान वर्सो 15 दिसांनी खलास देखून जेजू म्हणटा फाल्यांची कंत फाल्याक पुरो आयची कंत आजीक पुरो फाल्यांची कंत फाल्याक सोडा खंत करनाकात गोरवांनी ह्या जानवरांनी खंत केल्ली जाल्यार ती जिवंक शकता ते सुकण्यांनी खंत केल्ली जाल्यार जिवंक शकता ते तणां आनी फुलांनी रुखां झाडांनी खंत केल्ली जाल्यार ती फुलोवंक शकता ते सकनान ती खंत करिनात पूण देवान आमकां जाणवाय दिल्या पूण जाल्यारय ती जाणवाय आमी वापरना कित्याक म्हळ्यार ती आमी जाणवाय आमच्या स्वार्था खातीर वापरता स्वार्था खातीर आमचो स्वार्थ पळया देवान दिल्ली आमची पृथ्वी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ती पृथ्वी म्हज्या स्वार्था खातीर आमी कितली पाड केल्या पळया एक जागो आसलो एक कृशी आसली बारी अपुरबाय कृशी जाताली सुमार एक 14 एकर जागो आनी भाव भयणी आवय बापूय मेली सरली ताजे उपरांत वांटे जावनात आवय बापूयन वांटे करूं नातले आवय बापूय आसता मुसोरू कितली कृशी जाताली म्हणना 2 सागोळी जाताल्यो तांच्यो एणेलाची आनी सुग्गेची ताज्या उपरांत जायते माड आनी माडी पुरो आसली बारी अपुरबायची व्हडलें घराणें बारी अपुरबायची कृशी जाताली आवय बापूय सरल्या उपरांत आस्त वांटे करूं ना तांणी भाव मदेचे कच्चाड सुरू जाले तो हे म्हाका जायची हे म्हाका जायची हे म्हाका सगळ्यांनी केस घाली अजून पर्यंत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो इतली वर्सां जालीं त्या सुवातेर एकच एक बेळें जायना त्या सुवातेर आज व्हडले रूख किरलेल्यात मेंजेमाचे आनी अकेशियाचे रूख किरलेल्यात आनी तुका पत्त्योंक जायना ती सुवात गाद्याची सुवात म्हणून गुडे दोंगर थंयसर रान जाला म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो प्रति द्वेस्वाड जाल्या प्रतिफळ दिवची बेळें दिवची उदारपणाचें दान दिवची पृथ्वी मनशाच्या स्वार्था खातीर सर्वस्व नाश जावन गेल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज सगळ्यांनी एक कोर्टान ती केस इत्यार जावना सगळीं म्हणटात कोर्टान इत्यार गेल्यार ती विकची आनी रियल एस्टेटवाले रेडी आसात काण घेवंक रेडी आसात पळया रेडी आसात उण्याक काण घेतात सडा विकतात आनी तांणी व्हडले पयशे करचे आनी पृथ्वेचो दिसवाड करचो पृथ्वी तशीच उरता जागो तसोच उरता तो हांवें तुका दिवचो तुवें ताका दिवचो ताणें ताका दिवचो आनी पयशे कोणाक पयशे सब रजिस्टर ऑफिसराक थंय आनी हांगासर ब्रोकरांक आनी हांगासर जागो विकतल्यांक म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो थोड्या वर्सां फाटीं गेलो जाल्यार थोड्या वर्सां आमी फाटीं गेले जाल्यार आमच्या मलगड्यांच्या काळार आमकां भूंय नातली आमकां प्रत्येक जावन क्रिस्तांवांक भूंयच नातली आमी पयशिल्ल्या गांवांत आयलेले मनीस सेटलर्स पूण कितें जालें आयलेल्या वेळार भुरगीं आसलीं मस्तू कुटूंब मोडलें आसलें रावंक सुवात नातली घर नातलें ह्या वेळार पळया खंयी व्हडल्या रायाच्या तुंडू रायाच्या घरागी खंयी व्हडल्या शेतकाराच्या बरकाराच्या घरा वचून थंयसर आमकां इल्ली स्वाद दिया आमी गळोवन तुमचो जागो गळोवन तुमकां घेण दिता म्हणून घेणीक रावलेलीं आसात घेणीक रावून जायतीं जाणां आमची मालगडी काम केल्लीं आसात जावं पुरो इगर्जेचो जागो जावं पुरो व्हडल्या शेटयांचो भटयांचो व्हडल्या कितें व्हडल्या रायांचो तुंडू रायांचो जागो पुरा आमचो लोक गळटालो पूण लोक दुबळो जावन उरलो हे वड आसले वड जावन उरले ह्या दुबळ्या लोकांच्या पळय गेणी गळतल्या लोकांच्या रान्नींत उजो पेटनातलो कित्याक म्हळ्यार गळलेली सगळी कितें आसा बेणें ह्या पावसावराक नस जातालें उरलेलें कितें आसा घेण दिवंक आसली घेण आपूण निस्पेस जेवण बऱ्यांतलें बरें सगळें फळ कोणा दितालें
धन्याक दिताले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ह्या वेळार लोक दुबळो जावन आसलो, कलवांची घरां, मातयेची वणत, कांयच नातले लोकां थंय. असली दुबळी काय घरे बिकणां कणग्यो तें हें खावन पालो पालो खावन मनीस जेतलो उडासोरा. आनी ही दुर्गत पळोवन आमच्या भारतांत एक प्रधानमंत्री आयली. आमच्या सगळ्या स्वतंत्र भारतांत एक मात स्त्री प्रधान जाल्ली, एकच आमची प्रधानमंत्री जाली, एकच स्त्री. ताच्या पयलीं जावन उपरांत जावना. आनी तिणें हे कश्टतेल्या सगळ्या भुरग्यांचो ताळो आयकलो, कश्टतेल्या सगळ्या भुरग्यांचें रुदान आयकलें. जात कात म्हूण पळोवना, जल्म म्हणून पळोवना, मतभेद म्हूण पळोवना, सगळ्यांक एक पोट भरून जेवणचें बरी करचे खातीर पळया ह्यो व्हड व्हड मनशां विरोध ती रावली आनी भू सुदारणे कानून हाडलें. तितलें सुलाभ ना. ह्या व्हड व्हड मंथनाच्या मनशां विरोध रावोन तांची आस्त काण दुबळ्या लोकांक दिवची तितली सुलाभाचे निर्धार न्ही. पूण तिणें तो खाण गेलो उळवाने वडया म्हणून तिणें कानून हाडलें, भू सुदारणे कानून हाडलें. आनी पळया कोण गळतलो आसा पळय ताका ती भूंय दिली. कितले एकरे जावं दी ती, कितले एकरे जावं दी, डिक्लेरेशन दिलें, ती भूंय ताका जाली. पळया व्हड व्हड मनशाची आस्त सगळी पापाच्या लोकांक गेली. आनी व्हड व्हड मनीस आसले थोडे पटी आस्त नातले बरी जाले. तांणी येवन गिरणीकारा लागीं भीक मागली, म्हाका एक इल्लो घराची आडी मणी सोड, घराची आडी मणी सोड, इल्लें म्हाका रावंक इल्ली सुवात दी, पुरा की डिक्लेरेशन दिनाका म्हणून थोड्या धनयांनी येवन गिरणीकाराचे पांय धरले आनी थोड्यांनी सोडून दिलो, आपल्या धनयाक इल्लो जागो सोडून दिलो. मस्त आस्त मेळ्ळी. पयलींच्या गिरणीक आसतना ह्या लोकांक कितें आसलें, खावंकूच गत नातली, भुरग्यांक शिकोवंक गत आसली नातली. ल्हान इस्कलासची चवथी एकडे सातवी एकडे अशें इल्लें शिकयतालीं, तांकां नातली शिकोवंक. आतां जागो मेळ्ळो, 15 वर्सां विकूंक ना, 15 वर्सां विकूंक ना, त्या जाग्यार तुमी गळो जाय. 15 वर्सां उपरांत केद म्हणलें एक क्लॉज घाल्लें, तें घालून जाल्लें, तें घालें. आनी कितें जालें पळया, आमी थंयसर गळोवंक सुरू केलें. गिणीक दिवचे पयशे पुरो उरले, गिणीक दिवचें पुरो उरलें, आमच्या बोल्सांत बरोवंक सुरू जालें आनी आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक सुरू केलें. आमची भुरगीं शिकलीं, मुंबय गेलीं, बरगांवां गेलीं, परगांवां गेलीं. पळया आतां हांगासर गाद्यांत काम करूंक कोणाक कितें करना, जणी मेळना. देखून कितें करचें, माडी लावचें चिंतलें, माड लावचें चिंतलें आनी माडी लायली, माड लायलें. आनी उतर प्रायाची आमची आवय बापाय मालगडी उरलीं, तांकां माडयेर सोडूंक जायना, बगून भोपळां दिसूंक जायनात, चलोवंक जायनात. आनी असलो पावस येता उको दिवंक जायना. परगांत आसलीं भुरगीं म्हणालीं, बाबा तो घाल्यार जागो इकून सोड, कळ्ळें की. आनी अशें मस्त जाणांनी जागे काम करूंक जायनासतना, कामाक जण नासतना पणगील पडटात देखून इकोवंक चिंतलें. एकरे एकरे काडले आनी येणें उदेले आळम्या बरी कोण, ब्रोकर्स. आनी जागो काण गेले, ब्रोकरांनी जागो काण उण्याक काण गेलो, 10,000 20,000 जागो काण गेलो, कन्वर्शन केलो, सायट केली, बरे बरे डामार केले, कॉन्क्रीट घाले, खांबे घाले, चರಂಡಿ गेली, पुरा गेली, बोर्ड घाले आनी इकून सोडले. लाखान इकले. म्हणजे मोगाचे कन्वर्शन केले, थोडे बडी कमर्शियल केले, थोडे बडी रेसिडेन्शियल केले. आनी अशें सगळी कृषी भुमी पळया तुमी सगळी वांटे जावली. बेळे जावचे भुमीचेर, उदक दिवच्या भुमीचेर कॉन्क्रीट, इंटरलॉक, सिमेंट आनी डामार येवन सगळें बदललें. आज पृथ्वी भोंवमरता. आज मनशांक काम करूंक नाका, मनशांक कश्ट काडूंक नाका, मनशांक गाद्यांक गळोवंक नाका, मनशांत माडयेच्या तोटांत वा इतर तोटांनी वावर करूंक नाका, पूण पोट भरून जेवूंक जाय. सगळ्या मनशांनी अशें चिंतलें, हांव पुरो भूंय विकतां, फ्लॅटांत रावतां, पुरो भूंय विकतां, ऑफिसांत काम करून सिटींत रावतां म्हूण चिंतलें जाल्यार आमी जेवचें घालें. मनशान कितें केल्यार पोटाकायचे खाणून न्ही, चपाती वा शीत वा कितेंय खाण, तें खाण खंय तावन येवचें, भूंय तावन येवचें. आमी कितें केल्यार पियेवचें, उदकच न्ही गे, उदक खंय तावन येवचें, भुमी तावन येवचें. हें आमी समजोना. पळया म्हज्या मोगाच्या बावळीनो, अभिवृद्धी जाताना प्रकृतीची जतनाय सांबाळीचे. आमकां हायवे जाता हांगासर कारकोळतान कोडयाळा हायवे जाता. पळया थोडे पटी बऱ्या करान हायवे बांदी येतो, व्हडले गुडे कोंडले, व्हडली गुंडी कोंडली, ते एडपदावतेने पळया सत्यान नाश केले पृथ्वीचें. बरें कर जोगतें एक मार्गदर्शन घेत करी येतें प्रकृतीचो देश वाट. म्हज्या मोगाचें बोल, आज गुडे कोण कोसळटात, कित्याक कोसळटात? आज वायनाडात सगळें नासलें कित्याक? व्हडले हायवे वचून सगळी पृथ्वी एक पटी घट्ट आसली ती सगळी लूज जाल्या.
लूज जाल्या आतां उदकाक पावसाक रावना बऱ्यांतली बरी माती गेल्या बऱ्यांतले बरे फातर गेल्यात शेड मात उरलां शेड मात उरलां आमच्या गांवांत बरे चिरे फातर आसात मुरे फातर आसात न्ही गे हां पयलें 15,000 मेळटाले पयलें 10,000 मेळटाले 12,000 मेळटाले 15,000 16,000 20,000 मेळटाले आतां एकच पटी 50,000 जाल्यात 50,000 कित्याक म्हळ्यार आमचे फातर काडटात आमकां इकल्यार 20,000 मेळटात तेन्ना बेंगलोरान इकल्यार कितले मेळटात 1,20,000 मेळटात देखून आमकां आमचे फातर आमकां मेळना दुसऱ्यांक दितात सोरयां विकतात कल्पनेची माती पर्यंत राती राती विकतात कितले लोड वता आनी पयशे करतात आनी लोंकडाची आदीर जावन दी तुमी गोत्ता आसा बळ्ळारीन कितले लुटून पुरा सगळे नाश केले आमकां कांय ना दुसऱ्यांक भरले तांची बोल्सां भरली प्रकृतीचो देसवाड केलो आज ती प्रकृती मनशाच्या स्वार्था खातीर हाक बोब मारता म्हज्या मोगाच्या बोबडीनो देखून तसलीं कर्गां येतात कोरोना म्हणलें कर्ग आयलें कोरोना म्हणलें कर्ग आयलें न्ही गे कोरोना म्हणल्यार कर्गांत प्रकृतीचें म्हत्व समजलें हां बरें ऑक्सिजन मेळच्या खातीर हां शहर सांडून पेंट सांडून हळ्ळेकेन रावले तोटामध्ये रावले आनी तोटांतलें वारें घेवंक लागले थोड्यांनी चिंतलें आमी इकलो जागो परतून फाटीं काण घेता आनी थोड्यांनी जागो काण गेलो तोट करूंक सुरू केलें कोरोना आयल्या उपरांत ऑक्सिजन मेळनातल्या वेळार त्या लोकांक कळ्ळें ऑक्सिजनाचें इम्पोर्टन्स कितलें गरज कितलें म्हत्व कितलें म्हणून कोरोना हेजें पडलें देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आज कोरोना उपरांत कांय थोडो लोक इल्ले सागोळी करूंक सुरू केला कांय इल्लो जागो कोणान इल्ली कृशी करूंक सुरू केल्या कोरोना उपरांत कित्याक म्हळ्यार बऱ्यांतलें बरें ऑक्सिजन मेळटलें शहराची सिटीचें लायफ तितलें गॅरंटीचें न्ही म्हूण तांकां समजलें आज हो दीस आचरण करतना म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो प्रकृती विशय मस्त संगीत आमी अपराधी जाले हांव आनी तुमी अपराधी जाले हांव आमी दिसपडते वापरचें खाण पळया खाण प्लास्टिकाची बॉटली प्लास्टीक सगळें आमी मेळ्ळे उडयता मेळ्ळे बसार येतना विंडो काडून भायर उडोवचें दर्याक येतना थंयसर दर्या देगेर उडोवचें बाटले उडोवच्यो हें उडोवचें तें उडोवचें आनी हेणें खावचें हेणें उडोवचें प्रकृती नाश करची प्रकृती कॅमिकल घाल नाश करची म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो करूंक नजो जबाबदारी आसा आमकां सरकारी सांगता वेट्टिंगड ड्रायविंगड आमी थंयसर दिवंक जाय आमच्या घरांनी वेट्ट आमी खंय करी पूण करून पुरूंक जाय ड्राय कितें आसा तें आमी भायर डिस्पोज करूंक जाय सरकार सवलती दिता म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आमी ते पळोवंक जाय आमी आमच्या प्रकृतीचे नाश करूंक जायना आमच्याच घरांत आमच्याच शेजारा आमच्याच असल्या जाग्यांत कितल्या मापान आमची प्रकृती आमी बऱ्यान सांबाळटा आमी आमकां चिंतूंक जाय आमच्या घरा दिसपडतो आसलो कचरो खंयच्या मापान विलेवारी करता तें आमी समजूंक जाय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो जर तर बेजबाबदारीपणान आमी तो कचरो विलेवारी करता जाल्यार आमी पृथ्वीच्या नाशाक कारण जाता म्हणलें सत जाणा जावंक जाय ही सगळीं सतां मतीन दवरया हेच्या दिसा आनी आमकां कितें सांगता तितल्या मापान प्रकृतीचो मोग करचें प्रयत्न करया कित्याक म्हळ्यार आमी जर तर म्हजें घर म्हजें घराणें म्हजें परिसर हांवें नितळ केलो जाल्यार बऱ्यान सांबाळ्ळो जाल्यार खंडीत जावनी सगळी पृथ्वी बऱ्यान जातली सगळी पृथ्वीचें संरक्षण म्हज्या आनी तुज्या हातांत आसा हें सांबाळचें देणें सुमी आमकां फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया तसो सुमी ती जाणवाय ती गिन्यान बुद समजणी आमकां दिवं दी आनी प्रकृतीचो निरंतर मोग करूंक प्रकृतीक आमी प्रकृतीचें संरक्षण करूंक प्रकृती आमकां यथेस्त दिता त्या समापन आमी प्रकृती ऋणकारी म्हणलें समजून आमचें ऋण फारीक करूंक जाय अशी कृपा सुमेलाची आमी जोडून घेवया आमीन उबी रावया त्रिएका देवात या सुलाम सभावर तू सर्या सगळी संगता एकाच देवा सत मानता सर्वद्वेदार बापतो सर्गाने वितमिसो दिसत्याना दिसत्या सर्वस्तू सुरसनार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ता सत मानता देवा सकलो स्फूर्तो सरकाळा आदी बापातान जल्माला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातून अबसल्लो करो देव तो देवातान सल्मला ताका रसूंक ना बाबाच्या सई बासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आनी आमच्या मनशां बसोत आनी आमच्या सोडोण्या बसोत सरकारतान तो देवलो आनी पवित्र आत्म्याक वरवीं अंकारमयाची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसोत पंचबिला ताका घाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कस्त मरण सोंसलें आनी ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवान जालो सरगार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मरसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडीक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सत मानता ईश्वराने जीव दाता आरतो बापानी पुता तो आनी बसला बापानी पुता बराबर ताका समस्कार को नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभा ते वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूतावरी स्थापलेले सभे सत मानता पदकाच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुना जिवांतपण आनी सस्ताच्या जिविता विस्वास रावता आमेन ह्या विस्वासान बाबार्थान आमची मागणी आमची गरजो सगळींच्या बापाच्या पांयांतळ समार्पिया आमच्या ताब्यात दिल्ल्या प्रकृतीचो मोग करून संरक्षण करूंक गिन्यान बुदवंतकाय जाणवाई आमी जोडून घेवया
मोगाळा बापा, तुजी ही धरती तशेंच आकाशाचेर उदकांत आनी धरणीचेर जियोंची सवरितीची रचना रचली. आमी आमचे मोदले तापावत लेकी नासतना तुज्या हातांनी रचलेली ही रचना तुवें दिल्ली मोलादीक दिरवी म्हूण लेकून जियेशी कर म्हूण मागता हांव. बाप्पा आमचे मागणे आयक. तुवें दादल्या आनी स्त्रियेक तुज्या सरक्याची रचून ह्या धर्तेची रचनाची आनी परिसराची तुज्या संगता जतन घेवची जबाबदारी आमकां दिल्याय. हे रचनेचे विश्वासी साकर जावच्याक आमकां जणवाय आनी बोल दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तूं प्रवाद्या मुखार संवसारान शांती आनी न्याय नीती विशीं उलयलोय. अशें आमी न्याय आनी शांती नासलेल्या वेळार परिसर नासत आसतना आनी रचनेचो घन बसतना उक्त्यान उलोवंक आमकां तुज्या भावार्थ्यांक जागय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुवें ल्हानांतल्या ल्हाना रचनेंतय तशेंच आख्ख्या संवसारांत तुजें रूप कंसयलें. ह्या संवसारांत कितें आसा तें सगळें तुजेंच आनी निमाण्या दिसा तुजी धरती आमी कशी सांबाळल्या म्हणलें लेख दिवंक आसा म्हूण आमकां तूं शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तूं हरएकी रचनेंतय आनी मनशाच्या काळजांत वस्ती करताय. तुवें रचलेले हरएके रचनेची रूख, दोंगर, दर्यो, मनजाती सर्व रितीची रचना आनी सगळ्या मनशागोळाची सबाय वर्णूंक आमची मत, दोळे आनी काळीज उक्तें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुका आमची अस्कतकाय आनी उणेपण कळीत आसा. आमच्या शेजारा आनी अख्ख्या राष्ट्रांत आमची प्रकृती राखूंक, बरी करूंक आनी उक्त्यान हे दिशेन वावरूंक बोळ आनी गटाय दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एगडी परदोळे दामपी आमच्याच खासगी गरजां खातीर मागया. आमच्याच पृथ्वी खातीर, आमच्याच जाग्या खातीर, आमच्याच वाते खातीर, आमच्याच कृशी माडा खातीर, आमच्याच कृशी बेळ्या खातीर, आमच्याच वावरा खातीर, दिसपट्ट्या गरजां खातीर, आमच्या परिसरांत आमी करच्या कृषीचेर बेळ्याचेर सुमेचो आशिर्वाद मागया. सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा, तुजे मुखार उस्तारलेली आमची मागणी देन तुका भेटोवन दिता. तुज्या पुता जेजून पृथ्वेचो म्हत्व आमकां कळीत केला आनी ही पृथ्वी तुवें दिल्लें वर्तें देणें आनी तुजो सांबाळ करूंक जाय म्हूण तूं आमकां आपणे दिताय. तेच बापान ह्या पृथ्वेचो सांबाळ करच्याक जायची कृपा, सकत, जाणवाय, गिन्यान, बोध आमकां फावो कर म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. किते सोमिया तुका हे बेटोडी वेळा ना कितेस मुझे मुळे म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका दीव किते सोमिया तुका हे भेटोडी वेळा ना कितेस मुझे मुळे म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका Civitaso Diu maka postai Vai toda
जीवन करताय कष्टा वांगडा सोफोय तुवें मुझे वोताय तुकाच भेटून दिवचाय म्हाका तुवें रचलाय म्हाका तुवें रचलाय दीन कितें सोमिया तुका हे भेटवणे वेळार ना कितेंच म्हजें म्हणलें म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका किरकोळ काणीक मुजी जावन आसाय तुझ्या पायांतळा अर्पूं काशेका हांव दीस जाय म्हाका करून तुजें ओत मुझे सदा कृपेचे ते कृपेचे ते दीव कितें सोमिया तुका हे भेटवणे वेळार ना कितेंच म्हजें म्हणलें म्हाकाच भेटयता तुका म्हाकाच भेटयता तुका तुझ्या भाव भयणींना म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेता देवापा मानतात असलें सामण मागाती हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनेकरे महिमे आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या आतावा सर्वेस्पोर म्हणून बापा आमच्या भोवमोगाळ देवा हे पृथ्वेची फळां आनी आमच्या हातांचो वावर स्विकार कर हे वरवीं तुज्या रचनेचो वावर शेवटाक पावय अशें पवित्र आत्म्या वरवीं ती रुपांतर जावन आमकां सासणाच्या जिविताचें खाणांनी पिवन जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्प तुमचे सवे आसों तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया पयशामी करून पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कळ्यांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो हो काही दोन्ही दिसांनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलां वेळ काळ सगळें तुवें थारायलां पण मनशाक तुज्या सारक्या सोर असलोय आनी अख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालूय आनी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुझ्या जाणवयाची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वागकाणू तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय देखून सर्गानी संवसार आनी देवदूतांचो सगळो तळपाळ तुका मान भोवमान दितात तांचे संगती आमचे तांचे बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता तुझ्या वैभवान संगीत तुका जय
नवी येतात कचे ऊन सर्गी तुकाचे पवित्र घडी आम्ही संभ्रमता भाव बहिणीनो उडानी वाईन असल्याची जेजूचे मासरेर गजान बदलची पवित्र आत्म्याची पवित्र घडी हे घडी सगळी आमची प्रकृती सगळे आमचे जिवीत सगळे आमचे दिसपडते टेन्शन चिंतना सगळी सम्यक समर्पया बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊन ते आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपले सुकुशेने कस्टमरान सोसूंक विचार ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नवी आंदीन वाचलो ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतले पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवी आनी सस्ती कराराचें रगत पदकाचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात बावड तसो गुट परगटुया जीवन पोणावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या बाबा तुझ्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत आसूं डोरी सोडून अशी काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडरग सेवतेल्या आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेस उडास कर लिओ आमचो पापा पिटर पॉल आमची गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरूं मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां तुजी इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामळो पळोवंक फोव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकार मरे देवाच्या माया सांगाती ती सपती भाग्यवान सुजे भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व घडी तुका मानवल्या ते सगळे भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटोदी तांचे संगता तुजी महिमा गोवंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमचे सुडूंदरची याचना मतीन दवरून दिसपडटे आमच्या जिवितांत प्रकृतीचो मोग करूंक मनान आनी अभिमानान पळोवन संरक्षण करची कृपा सकत जाणवाय मागोवन सुमेन शिकलेले मागणे सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे रास आमकां येवं तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे आसलेल्या शिता तशें आमची बदकां बोगस आनी आमकां ताळें पडोवं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडिशेंतले आमकां निवार देयकुणे जिवितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून राजे जो क्रिस्त चेणे पूर्व शानत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार का कुळतीने सर्व पदकांत ते सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता मुळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबतीचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी रासभर चलयताय ससनाच्या ससना सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं माया मग सुगुर्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळय ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी
आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस जावन हे संवसारी आयिल्ली प्रकृतीचो मुकुट ती आरंभ आनी शेवटतीस हे प्रकृतीचो मोग करूंक ही प्रकृती अभिमानान पळोवंक आनी प्रकृतीचें संरक्षण करूंक आपोवणी दिता ती शिडयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी समियान तुवें म्हजे भितर येवचें बग म्हाका खबर ना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची गुणरगत म्हाका ससनाच्या जिवितां सांबाळूं आमेन कुमगार सकडांनी आमी जिबेर मातशें वचूं तुझे घरी
सकता तुझ्या येण्या राखून रावता ये बेगी ये म्हूण लालेवंक मागता ये तूं सोम्या करता. काळजांतयल्या सुमयां जेजू आमी अर्गां दिवया. आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजांतयला इगडी बरदोळे दांपया. फाटलो म्हयनो ताणें आमकां उरतो देणें जावन दिल्लें आसा. आमचें घर, आमचो परिसर, आमची आस्त, आमची कृशी, आमचें बेळें ताणें वर्त्या मापान आमकां दिल्लें देणें आसा. हें सर्व सुमयाक समर्पया. ताजी कृपा मागया, ताजी ससाय मागया, ताजी बेसांव मागया. पल्या ताच्या आवयच्या जल्माची परब आमी आचरण करता. ती बऱ्यान आचरण करूंक ही कृपा मागया. ताणें केल्ले सर्व बरेपणाक अर्गां सावन आमी गावया. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा. हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू, हांव अर्गां दिता जेजू काळजा. हांव वगळप दिता, हांव वगळप दिता जेजू, हांव वगळप दिता जेजू, हांव वगळप दिता जेजू म्हज्या काळजा. हांव वगळप दिता जेजू, हांव वगळप दिता जेजू, हांव वगळप दिता जेजू काळजा. प्रार्थुया. देवा आमच्या भोवमोगाळ बापा, आमी घेतलेलो हो एकवटाचो संस्कार तुजे कडेन आनी आमच्या भाव भयणी सांगात आमचो बांद वाडो. अशें नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी अतिरिक्तल्यांक आमकां सर्वस्ना बराबर सुबामपणी जिवंक शिकोव. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मायाच्या जल्माची परब आमच्या मोगाचें मंथली फेस्त आचरण करता हांव. सकाळीं 8 वरार इस्कॉलाच्या स्टेजी लागीं थंयसर नवे बेंजार आसतला आसा.
पावस आसो ना आमी नवे बेंजार तेंस करतले हांव उपरांत बेंडार पुरसांवार इगर्जेक आमी मुखल्या गेटींतल्यान हांगासर येतले हांव उपरांत इगर्जेंत मिसाचें संभ्रमीक बलिदान आसा मिसा उपरांत वर्णांत नवें सेवंक आसा तशेंच एकल्याक कोबो वांटाव कोबाची जबाबदारी ICM संध्यानी घेवची तशेंच वर्सान वर्स वर्णाची जबाबदारी सिल्वेस्टर रेगो आनी कुटुंब घेतात ह्या वर्साय ते घेतात तांणी जगती मंडावळ करची नवे वेळार तलाश करून काल दनपारां भितर हाडून दिलां राजेश डिसोजा आनी अल्विन रोड्रिगस आयवान पिंटो तांणी तें सगळें नितळ करून दवरलां देखून तांकां हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा फाल्यांच्या मिसाची देवस्तुती अभ्यास आज सांजेर 5 वरार आसा सुकनासतना अभ्यासा घेवचे हे अभ्यास हांव दितलो म्हणजे वेस्ताक मुर्तोम दिवंक आसा तर मिसां दिवंक आसा तर वा फुलांक कोबाक बँडाक इत्यादी कुमो करूंक आसा तर गळे करिनासतना वेळार तुमची नांवां दिवची उदार मनान ह्या दिशेन कुमो करूंक आनी सहकार दिवंक आनी पाठिंबो दिवन हे फेस्त गद्दळ्यान आचरण करूंक पाठिंबो दिया म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता येवच्या शुक्रारा सकाळी 6:30 वरार बाळूक जेजूच्या मना मीस नव्यान पवित्रेलाची मागणी 10:15 वरार देवी काकुळसो तेर्स 10:30 वरार सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरार मिसाचें बलिदान नव्यान पवित्रेलाची मागणी उपरांत भक्तिकांक जेवण देवस्तुती आनी जेवणाची मंडवळ कार्मेल वाड्या घरां येवच्या आयतारा विजा नासलेल्यां बरी विजा मेळचे बसूत कामां नासलेल्यां बरी कामां मेळचे बसूत थोड्यांचे ड्रायव्हिंग लायसन्स अजुनी जावंक ना तसल्यां बसूत तशेंच थोड्यांचो पासपोर्ट भायर पडला थोडो पासपोर्ट एक्सपायर जाला वा ते पासपोर्ट मेळोवंक प्रॉब्लेम आसात तसल्या सगळ्या गरजां खातीर आमी मागता वेलकन्नूर यात्रेक पैन ऑक्टोबराच्या तुम्ही ह्या नोवेनाच्या मिसाक आयल्यात नोवेन असो निमाणो दीस आयसो आज इल्लो शर्मा लांब दिलो प्रकृती विशांत
पूण सूख मागता म्हणून जाल्यार गरजेचे सांगिचे पडटात कित्याक म्हळ्यार पाप साहेबान सांगलें आसा लोकांक बरें समजायचें ह्या दिशेन तुमकां समजयलां कितल्या मोपान सांगता तितल्या मोतान आमचे प्रयत्न करचे शैक्षणिकायन एमिसांत वांटेली जाल्यार तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता देव बरें करूं म्हणटा आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता आयच्या दिसा गोडशें दिल्ल्यांची नांवां अशी आसात जस्टन स्टीफन सेरावो कार्मेल वाडो प्रिशा लिशा डिसोजा वेलंकणी वाडो जॉर्ज फेर्नांडीस मिलार वाडो रिविटा फेर्नांडीस पोंपे वाडो मोनिका डिकोस्टा मिलार वाडो रायनल रिया डिसोजा कोसेस वाडो ग्लॅनिश आनी एंजेलिन मार्टिस कार्मेल वाडो जेसन रेगो रुजाई वाडो रुबेन आनी रीव डिसोजा मंती वाडो कॅशिन रॉड्रिगेस कार्मेल वाडो जेराल्ड डिसोजा कार्मेल वाडो एडन आनी एडन कडोजा कोसेस वाडो तशेंच एवलिन गोवियस अस्पेट एडन आनी एडन कडोजा की पिंटो ॲडलिन तांचो भरपूर उपकार भोवडटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता सगळ्यांनी फुली फुलाची पकडी दिवन आयच्या दिसाक घुमो केल्ली आसा सर्वांक उपकार भोवडटा परत तुमकां समेस्तान देव बरें करूं नव्याना गायती जावया नव्यानाचें गीत आमी गावया शिस्तेन भक्तीन शिस्तेन एक फूल दवरचे सकडांनी एक फूल दवरतना तुमचो इरादो आयच्या दिसा निमाणो इरादो तुमी हांगासर समर्पणसो तुमकां कितें जाय तें सगळें सुमया लागीं तुमी मागा आनी बळग मरी सुमया मुखांत तुमकां बेसांवांनी भरता इतलांनी सोद्या फुलां एकठांय करया इशिंतावन ये नाकात लेफ्ट सायडी मदल्यान मात्र या सकळ सांगाता मेळ्या सकळ लागीं सायडीन ये नाकात आमचे ताळे करया मोये ओगळसिया फाल्यां भितर बावतेली इशिंती आबुरी फुलां तर खंय मेळटली फावो जाली ओडता इतलांनी सोद्या फुलां एकठांय करया तांचो एक गुडगोंद्या आनी मायेक दिव्या सांगाता मेळ्या सकळ लागीं सरया आमची ताळी करया मोरये ओगळसिया तुझे काळीज तिकावी खंय थी करा फुलबाई माय मोशी या सोबी फुलांची ओडता इतलांनी सोद्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मोगुड गोंद्या आनी मायेक दिव्या सकळ सांगत मेळ्या सकळ लागीं सरया आमची ताळी करया
सिया Durian mai poin kerta Burcamo santasa Mai tuzo adar mata Ani theran rauta Durian mai poin kerta Durian mai poin kerta Burcamo santasa Mai tuzo adar mata Ani tiran rauta Warta itlani sodia Ulai kai kriya Suik mogul gontya Ani maik divya Suku sangatamiya Suku lagi suya Amcitari kriya Tu sukru suntosaso Tu sukru suntosaso Dat uzvatuzo Am kadam chamodas Am kadam chamodaso Kalu pois down so Tu sukru suntosaso Tu sukru suntosaso Dat uzvatuzo Am kadam chamodaso Kalu pois down so Vorta itlani sodia Ulai tai kriya Tansuik mogul gontya Ani maik divya Suku sangatamiya Suku lagi siya Amcitali ikriya Morie kogol siya Vadon sodon tujhe naam Vadon sodon tujhe naam Tujhi bhatu dharsa Melon mai tujhe besa Bhagi sa am sloka Vadon sodon Vadon sodon tujhe naam Tujhi bhatu dharsa Melon mai tujhe besa Bhagi sa am sloka Vorta itlani Vorta itlani sodia Ulai kai kriya Tansuik mogul gontya Ani maik divya Sakkar sangata Sakkar sangata meya Suku lagi siya Amcitali kriya Morie kogol siya Palyam biterbakti Ishivdi aboli Pula terka
के बाळक मरिये तुया पो मोगाळी माये तुवें देवाच्या पुताच्या वैजांच्या पोणे मोगान स्वीकार केले ताका तुझ्या कुशव्यान घेऊन या संसारी हाडून दिलो तुझ्या सगळ्या जिवितांत कष्ट अनुवार अडचण्यामध्ये तू बापा विधेय जाऊन जेली आज आम्ही तुका मान करताना तुझ्या आदर्शकाल सर्व आवय बापायनी जे शेखर सांगत आज तुझ्या पुता जेजूच्या आदर्श घेऊन सर्व भुरग्यांनी वडिलांक खाल जाऊन ताका मानाले की शेखर या मागण्या आम्ही करता तुझ्या कुशी जन्मल्या तुझ्या पुता जेजूचे नावी मोरी सर भुरग्यांक खातीर आनी बऱ्या त्यांच्या जणवाय खातीर गिन्याना खातीर चुडूकाय खातीर ताचे सगळे बऱ्या फुडारा खातीर मागीर हें सांगता नमान मुरे परले सुंदर सदाता न्यायविदा सुदे नसनवी फॉर जिनस चेंजेस ओके मुके मुरे वाचपे मोहब्बत खातीर नदी करता आनी आमच्या मनाचे गणी नामे एक नमान मुरे मागया आमच्या सर्व आवय बापाय पासून वडिलां पासून आनी सर्व आमच्या मोगाच्या मनशा पासून मागया सगळी सदाता नमान मुरे परले सुंदर सदाता न्यायविदा सुदे नसनवी फॉर जिनस चेंजेस ओके मुके मुरे वाचपे मोहब्बत खातीर नदी करता आनी आमच्या मनाचे गणी नामे एक नमान मुरे मागया आमी आमकां हांगासर दान दितल्या आनी विविध तरेन कोम करतल्या हर एकल्या पासून तशेंच बांदे मुखार कसं नामे करतल्या सर्व भक्तिकां पासून आमच्या प्रत्येक वसन म्हटल्यार जाल्यार सांगात आवडया मान बरे म्हटल्यार changes ओके मध्ये देवाचे मोहब्बत खातीर नदी करता आनी आमच्या मनाचे गणी नामे महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या मोगाळ पुता सोवे अंगार बरे आशीर्वाद दे आमकां नमान बड़ो जेजू नमान बड़ो मुरिये नमान रोजारी सेविनी सगळी सांगता बगेन सजीव दुबे आमचे देवा आमच्या निस्मरणातले बाबाचे आणि पुताचे पवित्र आत्म्याचे नामे आमेन सगळे स्थान दे बरे करू हॅव अ गुड डे गॉड ब्लेस यू ऑल